मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून आमचे जिविताचे फुडलें पावल आमी मारूंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरता, जे परी आमी पयले वाचपान आयकलां, जो कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरता ताचे सवें ही देवाची गवाय, म्हणल्यार देव आसा आमचे बरोबर हें आमी ओळखूंक पावता वा ओळखून घेता. आनी तशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू हे कोडकाराक बरो कोत्ता. आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास देवाचेर आमकां दुसऱ्यांक शिंवता, दुसऱ्यांक हात लावन तांकां पेकोणी दिवंक आमकां आमंत्रण दिता. आनी हेंच जेजू कोत्ता. जेजू आपलो हात ते कोडकाराक लायता. पूण आमी जाणूंक जाय, जेजूच्या काळार कोडकार भितर येनासले, तांकां भायर रावचें पडटालें. तांकां खंयसरूय तशें भोंवपाक जागो तांकां नासलो. तांकां भायरूच रावन तांची कितें परमास करूंक जाय पयसानूच तांकां दिताले. कोण तांच्याशी लागीं ओडून वचनासले. पूण हो कोडकार गांवांत येता आनी जेजूक भेट दिवन तो आपणा पासत भलायकी मागता आनी जेजू ताका ती फावो कोत्ता. तर आमकां जण एकल्याक उगडास की आमी देवाचेर हो भावार्थ आनी विश्वास दवरता. आमचे जिवितान खुबशे फावटी जे लोक आसात, जंय आमी रावता वा आमी काम करता त्या जाग्यांचेर आमी तांकां पयस कोत्ता. हो मेळो मनीस, हो हांव हांचे बरोबर उठोन बसचो ना, कित्याक ही ल्हान अशी आमी कोत्ता आनी तांकां पयस कोत्ता, आमी शिमेचेर दवरता. पूण जेजू आयज आमकां उगडास कोत्ता, तुमी म्हजेर भावार्थ आनी विश्वास दवरता जाल्यार म्हजे भाशेन तुमी जावन दुसऱ्यांकूय हात लावन, दुसऱ्यांक मोगान, दुसऱ्यांची सेवा करून तांकां म्हजेशी ओडून हाडात. कित्याक तांचें जिवीत बदल्ल्यार तीच देवाक स्तुती करूंक पावतली, जे परी एक कोडकारान केलें. तर मागीर आमी बलिदानान, कित्याक आमीय खुबशे फावटी दुखवता, कित्याक दुसरे लोकूय आमकां पयस कोत्ता. पूण जेजू आमकां उगडास कोत्ता, आमी तेका रिगून रावून ताचे भाशेन जावंक